गोय राज्य मंत्रिमंडळाची आयज मंत्रालयात बसका जाली। या बसकेत महत्वाचे निर्णय आणि प्रस्तावांक मान्यताय दिल्या। बसके उपरांत तांचे संबंधित माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारांक दिली। कदंब कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य करताना 50 नव्या इलेक्ट्रॉनिक बशींच्या खरेदीक मान्यताय मंत्रिमंडळात दिल्या। व्यावसायिक कर खात्यात म्हळ्यार कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंटान 17 राज्य कर अधिकारी स्टेट टॅक्स ऑफिसर पदासयत 54 नव्या पदांच्या निर्मितीक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। गोय वैजकी महाविद्यालयात सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकात काम करपी दोतोरांक 10% पगार वाढ मान्य जाल्या। स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक सरकारी नोकरेत 2% आरक्षण आसा। या आरक्षणा खातीर येवजणेची मुजत सोंपल्या उपरांत आयिल्ल्या 30 अर्जांचेर छाननी जावन निर्णय जातलो आणि हे येवजणेक 28 फेब्रुवारी 2025 मेरेन मुजतवाड दिल्या तशें मुख्यमंत्र्यान कळयले। तशेंच मायनर मिनरल्स काडपा खातीर परवानगी प्रक्रिया सोपी आणि सुटसुटीत करपा खातीर मायनर मिनरल्स एंड कन्सेशन नेमात संशोधन करपाक मान्यताय दिल्या। हे बसकेंतलो महत्वाचो निर्णय म्हळ्यार गोवा इरेक्शन ऑफ शेक ऑर टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑन पब्लीक बीचेस रेग्युलेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनन्स 2024। ह्या ऑर्डिनन्सान 2 गजाली आसात, ती समजून घेवया। पहिली गजाल, शेक हे तात्पुरतो बांदकाम आशिल्ल्यान नगर नियोजन खात्याची म्हळ्यार TCPची परवानगी आणि पंचायतीच्या बांदकाम परवानगीची गरज ना। पर्यावरण आणि पर्यटन खात्याची परवानगी पुरो, हातूर पर्यटन म्हळ्यार ट्युरिझम डिपार्टमेंट हांची मुखेलपणान परवानगी जाय पडटली। तशेंच दुसरी गजाल म्हळ्यार हो ऑर्डिनन्स फक्त बांदकामा खातीर आसा, तो टेम्पररी बांदकामा खातीर। वेवसाय करपा खातीर जे शेक चालकांक पंचायत, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ किंवा वीज खाते, GCZMA म्हळ्यार गोवा कोस्टल झोनल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आणि हेर संबंधित खात्यांची परवानगी घेवचीच पडटली।